ह्या असेंब्लीक धाडूंक हो आमचो कायदो. कित्याक आज आमी ताका असेंब्लीक धाडल्यार तोच जावन आमचो गांवचो भाव, आमचो गांवचो पूत काल ओ फाल्यां तो आमकां पावतलो, आमच्या आदाराक पावतलो. आमी पयस वचून मागचें गरज ना. तो हांगाच आसता, सदांकाल आमच्या सांगात्याक आसता. तो हुंचे वगता आमकां पावपाचो होसलो भुरगो. बाब क्रुजाक हांव पयलोसून वळखता आनी बाब क्रुजान हे वेळार इतलें काम केलें. जेन्ना कोविड आसलेलें तेन्ना आपल्या पांयांनी भोंवून सगल्या गांवांत घरांनी वचून ताणें जेवण वो ताणें रेशन वांटलें. कित्याक बाब क्रुजाक आमचो एक मनशाचो मोग आसा देखून तेका इतलें दिसलें की हेज्या वेळार आपण आपल्या भावांक भयणींक भुरग्यांक पावतलो आनी आपल्या कडेन जाता ते परीन तुमकां आदार दितलो म्हणून तो देरान येयलो. आज पासून एकूय पयली तो मंत्री आतां जातोले मंत्री कोणूय कोणाच्याच घरांत येवंक ना. फकत 8 दीस आसा म्हळ्यार आतां येता सगल्यांच्या देरांनी, तेय जाल्यार रातचे. मोगाळ बांदो उगडास दोरे आयच्या दिसाचो 14 तारखेर जावन आसा एक विक्टोरीचो दीस. विक्टोरी आमी जिखपाचो दीस देखून तो दीस मोतीन दवरपाचो. आनी मोतीन दवरता तेच न्हू आमी हे बाब क्रूज झाडू हाचेर मोत मारून ताका विधानसभान धाडपाचो. आनी हांव तुमच्या थंय मागता मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो, तुमी सगळीं एकठांय जावन आपल्या घरांनी वचून आपले फामिलीक सांगून एक पासून फामिलीक सोडिनासतना सांगपाचें, वायट मोतीन दवरनासतना सांगपाचें वोट मारूया झाडवाचेर आनी हाडुया जिखून आमच्या बाब क्रुजाक. इतलें म्हणसर हांव हें म्हजें धाकटुलें तुमकां मागणें, हें म्हजें मागणें तुमकां की आमच्या बाबा क्रुजाक आमी जिखून हाडूंक मोतीन धरून आनी ताका हे विधानसभान धाडून आनी आमची कामां करूंक तो तयार जातलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब हेरोनीक सुरवातेन सगळ्यांनी पुजा केली काँग्रेसाची. फाटली 5 वर्सां आमी पयली दादागिरी बीजेपीची. दोनूय पार्टींनी वाट लायल्या गोंयचे क्रेस्कायची. देखून हे सगळे निटायर घालूंक गरज आसा आमकां आम आदमी पार्टीची. आमचे मदीं आसा बाय आयवी. हांव मागता बाय आयवी लागीं 2 उतरां सांगोंक. हे जावन आसा गांवांत चिंचोणचे आनी आमचे आम आदमीचे फुडारी. बाब क्रूज सिल्वा आनी दुसरे मानादीक सोयरे, मोगाच्या भाव भयणांनो, हांव पॉलिटिशियन न्हय, हांव एक सादारण मनीस, तुमचे भाशेन आम औरत. म्हाका पॉलिटिक्साची कांयच म्हायती ना, पूण ह्या दिसांनी कितें घडटा तें आमी सगळीं जाणा. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी कितली शिंकोप ओ आमकां शिंकोप ना आसत, पूण आमकां जाय आमची भुरगीं जायते शिंकलोलीं आनी व्हडलीं मनशां जालोलीं. वयो ना? आयको येना? व्हेरी गुड. However less we are educated, we always want our children to do well in life, to be well educated and to be successful. आणि जेन्ना आमकां जाय आमची भुरगीं बरें शिक्षण करून जिवितान वयर सरलोलीं जाल्यार जेन्ना आमी आमचो प्रतिनिधी असेंब्लीक धाडटा तेन्ना शिक्षणाचें आमी कित्याक चिंतिना? Why don't we consider the educational qualification of the candidate or the person that we send to the legislative assembly? हें भोव गरजेचें. जायतीं जाणां फकत चिंता हो फावोर मेळटलो तो फावोर मेळटलो. म्हजे
घराचेर पत्रें पडलें ओ पत्रीं घालून दितलो हें आनी तें. पूण जेन्ना आमी एका शिकलोल्या मनशाक विंचून काडटा आनी ताका विधानसभेन धाडटा तेन्ना तो आमची उदरगत करतलो, आमची भुरगीं वयर सरोंक तो प्रयत्न करतलो हें आश्वासन हांव तुमकां दितां. मोगाच्या भयणी भावानो, एड्युकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी फकत शिकप आसलोल्या मनशाक आमी विधानसभेन धाडूंक जाय. आनी हांवें म्हजी स्टडी केल्या उपरांत सगळे हांवें कॅन्डिडेट्सांची बारीकसाणेन हांवें नियाळ केल्या उपरांत आमकां तर 2 कॅन्डिडेट नाकाच, ती पोन्नी तोंडां आमकां नाकाच, जाल्यार बाकीचे उरता तितूंतले देर इज ओन्ली 1 एलिजिबल कॅन्डिडेट आनी तो म्हणल्यार आमचो बाबक्रूज सिल्वा. ताचे भायर आनी कोणूच ही क्रायटेरिया फुलफील करिना. दुसरे स्वातेर मोगाच्या भयणी बाबानो, जेन्ना आमी रातची न्हिदूंक वेता, वॉट डू वी वॉन्ट? आमकां जाय, आमकां बरी न्हीद पडूंक जाय. दिसभर काम करून आमी आमचे स्वता घाम वावरून आमी पयशे एकठांय करता ओ आमकां आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमी करता. आमी हाचे लागीं ताचे लागीं भीक मागूंक वचना, आमचो घाम वारून आमी वावर करता आनी आमचें उदारपोसण आमी करता. जाल्यार आमकां जाय, आमकां बरी न्हीद पडलोली. आमी तर एक बऱ्या उमेदवाराक तर आमी मत घातलें, तो जिखतलो जिखना हाची पर्वा करिनासतना बऱ्या उमेदवाराक आमी मत घातलें जाल्यार बी रेस्ट एश्वर्ड आमी न्हिदोंक येता तेन्ना आमकां बरी जेम पडटली. मोगाच्या भाव भयणांनो, चड तुमकां सांगना, जायतीं वर्सां जालीं आमकां फोटोवन दवरल्या आनीक आमी फोटोवची न्हू. एक पोन्नें गायन आसा न्हू, कांतार आसा, म्हजें फेवरेट तें, हांव म्हणटा दोनूच बोली. चिंत मनशा वखद आसतना मागीर रडोन कसलोच फायदो ना. खऱ्यांनीच तुमकां वेळ आसा, चड वेळ ना, थोडेच दीस आसात, चिंतात, नियाळात आनी तुमचें मोलादीक मत, तुमचो मोलादीक शिक्को झाडवाचेर मारून आम आदमी पाटवेच्या आमच्या उमेदवाराक, आमच्या क्रूज सिल्वाक तुमी मत दिवन ताका विचून काडून विधानसभेक धाडात. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय आयवी. ताणें सांगला ते भाशेन चडूय करिनाकात आदल्या पक्षांच्यो आनी आमदाराच्यो दाटी पुरो ताणें केल्यात. ते सगल्या गोंयकाराच्यो कित्याक ताणें काडल्यात सगल्या गोंयकाराच्यो फाटीच्यो काती. आतां नेटान फुडें सरात, फुलोवन आनी हालोवन आपली छाती, कित्याक तुमकां आदार आसा आम आदमी पार्टीचो. बाब जॉन आतां निकतोच पावल्लो आसा. हे गांवचो सोशल वर्कर मागता माचेर येवन आपली बसका घेवं. आमचो दिल्लीचो मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोडिया हांगा ताका आनीक एक मिटींग आसा 7 वरांचेर नावेली आनी तुमी जाणा त्या टायमा मध्ये मिटींग्यो काबार करूंक जायो. आमचे आनीकूय उलोवपाचे आसा पूण आमी ताका पयले उलोवंक आपयता. मागता बाब एंथनी डिसिल्वा वो तुमचोच गांवचो आख्खे गोंयभर गाजता. तुमकां खबर आसता व्हडले गोंया इगोर्जी लागीं एक बंगलो बांदलो आनी तो मोडपाक रात दीस तो हकलोच झुजता. तेच्या बरोबर आनीकूय झुजारी आसा, ताका धमक्यो देखून येता पूण तो भियेना. तो आयज तुमच्या मुखार आपले मत मांडटलो.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज हांव इतलो खुशाल जाला कित्याक हांव ह्या फिल्डान आहा एक एज्युकेशन आनी हेल्थ आमच्या ह्या गांवचो लोक सगळो जाणा. आनी आयज सर मनीश सिसोड्याक पळोवन हांवें ताका फिजिकली लडूसो हात लायलो खरेंच हो रियल काय म्हणून. सो ही इज नॉट अवेअर ऑफ दॅट. ओके, हांव आतां चड फाटलें चोयना. आय हॅव कम हियर टू स्टँड विथ क्रूज. त्याच्या वांगडा आसतलो आनी इवन इलेक्शन जालें म्हणटच पासून हांव त्याच्या वांगडा आसतलो. पूण म्हाका आयज क्रूजाची थोडी वडवीक सांगपाक जाय. पयली सुवातेर क्रूज 100 रुपयाचे कोत्ता आनी 2 रुपयाचे उलयता आनी थोडे रुपयाचे कोत्ताय आनी हजराचे उलयताय. क्रूज क्रूजाक हांवें इतलो सारको क्लोजली चयला, 20 वर्सां क्लोजली चयला. आमच्या मध्ये भेदभाव आसता खरो, बट 20-22 वर्सां क्रूज पयलेच फावटी आमच्या गांवांत बुट्टी येयली तेन्ना सान आयज पर्यंत क्रूज सोशल वर्कान आहा. CZMP प्लॅन आसलेलो कोणे जाप घालूंक ना, ना MLAन जाप घालूंक ना, ना आमचे एक्स MLAंनी जाप घालूंक ना. पूण क्रूज फुडारी कोण सदत घेवन फुडें गेलो. त्या भायर CR जनाचो आमचेर आकांत येयलो. CR जाल्याच्या टायमार क्रूज फुडें सोडलो. तशेंच रिजनल प्लॅनाच्या टायमार हांवें क्रूजाक सोडून खंयच्याच आमदार जावपाचे पळय उमेद दवरतात. एकल्या आमदाराक हांवें केन्नाच म्हज्या 20 वर्सांत पळोवंक ना. आयज कोल ट्रान्सपोर्ट जाता, कोण जात काडना, कोणाक पडोन वचोंक ना. रातची 12-1 पासून क्रूजा बरोबर आमी आंदोलनां केली. त्या भायर CZMP प्लॅना बसत क्रूजान दीस रात आपलो पयसो मोडलो, आपलो टायम काडलो आनी क्रूजान हे सगळे आमचे गोंयचे विशय घेतले. व्हडले गोंया एटलिस्ट तेणे 10 पावट्यो मारल्यो. पयलेच एका म्हयन्यान 10 पावट्यो मारले तेणे. आनी तो सदांच म्हणटालो, सर आमी आसो पासून तुज्या बरो आसतले, जेन्ना तूं मोरा पासून हो इलिगल स्ट्रक्चर मोडटलो त्या पर्यंत पासून आमी तुज्या बरोबर आसतले म्हणटालो. इतलेंच न्हू, म्हाका जायते सांगपाचें आसा पूण सराकूय उशीर जाता म्हणून. ते बरें तेणे फार्मर्स इश्यू घेतले. फार्मर्स आतां मेन म्हणटा ते पळयात, एक सरकारान कायदो हाडलो 16B म्हणून. दी 16B इज अ लॉ बाय वीच आवर गोवा गव्हर्नमेंट 10 कोटी 10 crores मीटर स्क्वेअर जमीन विक्रेक दवरल्या, कन्वर्शन करपाक दवरल्या सेटलमेंटाक. एग्रीकल्चरल फिल्ड्स ऑलमोस्ट 10 crores. आमकां 30-300 मेत्र जमीन आमकां सरकार आमकां दिना आमकां घरां काडपाक. आनी 10 कोटी इट इज ऑन सेल व्हेरी शॉर्टली. आतां फकत आमी एक्टिविस्टांनी आवाज केला म्हणून ती जमीन पेंडींग आसा. 16B म्हणटा ते सगळो घुसपा गोंडालाचो कायदो. हो विजय सरदेसायान तेका थोडे मॉडिफिकेशन केले आनी हो सगळो रस्तो चोरपाक तेणें ओपन दवरलो. चवथे म्हणल्यार रिजनल प्लॅन. कोविडा टायमार हांव शाखेर मारून सांगू शकता, कोविडा टायमार क्रूजान ह्या आमच्या गांवांत हांडार मारून लोकांक वयला रातची 12. त्या कोविडा टायमार कोण येयनासलो 5,000 दिवपाक आनी आयज आयकला लोक खंय 5-5 हजार वाडटात. कोविडा टायमार एक MLA येवंक ना, एक एक्स MLA येवंक ना. हांव दुकान पडून आसलेलो, एक MLA मेलो म्हणटच फोन करतात, मरण जाले म्हणटच. क्रूजान मनीस जिते आसतना हॉस्पिटलांनी व्हरोंक म्हाज्या बरोबर सांगात दिलो आनी तशीच ओडवीत बघता म्हाका राफायल आमचो राफायलूय आशिल्लो. पूण हांव ह्या आमदाराक सांगता म्हणून हांवें दूख पळयलां क्रूजाचें. एक दीस सालगांवकार हॉस्पिटलांत तेणें वचोन जेवणाचो पासून तेणें बंदोबस्त तेणें केल्लो कोविडा टायमार. जाल्यार इतलें तेणें सारें जायतें केलां. जाल्यार हांव म्हणटलो आसलो हे इतलें करून जरी तर आमच्या भुरग्यांक आमच्या वोटरांक क्रूजाचें बरेंपण दिसना जाल्यार म्हाका दिसता आख्ख्या संवसारान आमकां आनी स्वर्ग दिवचो ना. देखून हांव एकूच मागतां लोकां कडेन, हांव केन्नाच हे भाशेन घरांनी केन्नाय भोंवंक ना वोटिंगाक लागून. पूण हांव दूख भोगता देखून आयज
मुद्दम काड्या हुनी जाता आहे त्यांना दुकान घालूंक ना पण आज जरी तर आमचो लोक नियाळ करिना आमच्या भुरग्यां नियाळ करिना हे आमचे गोंय तुम्ही फोडार घालतले आणि आम्ही मेले उपरांत पासून तुम्ही बोक्सूंक जावचे ना कोणाच्यातून आम्ही एक एकल्यान बसचे पडटले होणार आज एकूच सांगता गणे धापात म्हजेर भरवसो दवरात 20 वर्सां हांवें ह्या गांवांत तशेंच आख्ख्या गोंयांत वावर केला म्हजे सोशल वर्क म्हजे एक्टिविजम हांव आमच्या कुरूस बाबाक दान दिता आणि ह्याच दानाचे कुरूस बाबाक तुम्ही निवडून हाडचो देव बरो करूं देव बरें करूं बाब एंथनी आपल्या खालसाच्या उलास ताणें तुमचे मुखार मांडले आणि हांव सोजमोतां हे सगळे उलास सगळ्यांचेच आसतले म्हूण आणि हे पावटी चिंतुया फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर आमी मत आमचे कोणाक दितले ते मागता बाब क्रूज सिल्वा हांव चड सांगूंक सोदना ताचे वयर तुमी आतां वळखताय तेका जायते जाण सांगता मागता क्रूज सिल्वा लागीं आमचो आपलो वेल्डिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मॅनिफेस्टो रिलीज करचे पयलीं 2 उतरां सांगून मोगाळ म्हज्या भावान भयणांनो खूब खुशालबाय भोगल्या कित्याक इतलो लोक शॉर्ट नोटीस कालीच सांगलां आयज मिटींग आहा म्हणून तुमी हांगा आयले म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमकां मातसो टायम जालो कित्याक आमचे कॉपेलाचे नोवेन चलता सो 5 ते मिस जाताले कित्याक ताका लागून आमकां मातशें डिले करपाक पडली सो आतां हांव म्हजी स्पीच मागीर दितलो कित्याक आयचो आमचो लिडर आमकां आयलो आसा मनीष सिसोडिया दिल्लीचो आमच्या आम आदमी पार्टीचो एड्युकेशन मिनिस्टर तो आयज आख्ख्या वर्ल्डाक दिल्ली एड्युकेशन आमचे शिकप नंबर टॉप आहा भायले गांवचे प्रेसिडेंट प्रायम मिनिस्टर येवन भायले मनीस येवन दिल्लीचे मॉडेल घेवन दुसऱ्या देशांनी वयतात आयज तोच मॉडेल दिल्ली जाता एड्युकेशनाचो भायल्या देशांना आमच्या गांवांत येवपाक जाय आनी हेका लागून आयज एड्युकेशन मिनिस्टर आमच्या गांवांत येयला आनी ताचो आमी भरपूर फायदो काडटले आमच्या भुरग्यां पासून सो आय वेलकम सर मनीष सिसोडिया टू माय दिस ब्युटिफूल विलेज वे आय वॉज बॉर्न वे I was educated, I played here, and I started here, and I started my business from this village. Everything what I got, whatever I am today is because of this village and my lovely people from Ambeli. We are proud to say that Ambeli is a beautiful village because we have a lovely river Sal, where we get beautiful, tasty fish. But today we are sad that river is nationalized. Our own people are hand in gloves with the central team, the BJP team, to give our village to the central government. To the NPT, they are controlled by NPT. We want that river back in our hand. Our villagers depend on this village. Our farmers are there and our youth are there. They need our guidance. They need to be educated. We have to raise the standard of our education. So we'll need your help. And I know this time Aam Aadmi Party will form the government in Goa. And with your full support, we'll uplift this education system what is there. And we'll get better than, I can say, Delhi. So I welcome you. And thank you for coming here and giving your time for us. Thank you. आम्ही आता आमचो पार्टीचो विजन व क्रूज बाबाचे विजन व आपल्या गावात कितें करूंक सोदता आमचे आख्खे वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें करूंक सोदता ते हे पत्र तो रिलीज करता आमच्या फुडारी श्री मनीष सिसोडियाच्या हातांतल्यान
ताचेर कितें आसा वो ताचें विजन कितें आसा तो मागीर फुडें सांगतलो. आमी आतां आमचो शिक्षण मंत्री दिल्ली शाराचो श्री मनीष सिसोदिया आणि मुखेलमंत्री दिल्ली शाराचो तुमचे मुखार आपले मत मांडटलो. ताणें शिक्षणाच्या हितून असो बदल हाडलो दिल्लींत. आयज बेश्ट्यो तुमी चोयले आसले आमच्यो बेश्ट्यो शाळा आसा तसल्यो शाळा आसलेली इस्कॉलां ताणें एक प्रायव्हेट इस्कॉलां भाशेन केल्या. बरी इस्कॉलां बांदल्या. प्लेग्रावंड एव्हरीथिंग इन देर. तो तुमकां आपलें मत सांगतलो. Hello. Thank you. Good evening. And thank you very much for such a warm welcome. What a lovely place and what a lovely evening. It doesn't seem like an election evening. It seems like we all are enjoying being here. Thank you very much for making this meeting such a lively and lovely meeting. I know जब से मैं इधर आया हूं तब से मैं देख रहा हूं कि you all guys have so much energy, so much enthusiasm for Engineer Cruz Silva. You all have a dream. You want to send him to the Assembly of Goa. And believe me, with this energy that you have right now, the voters, volunteers, supporters, the villagers, the kind of energy I'm seeing here, with this energy, if you continue this energy for next 7 days, and if you continue this hard work for next 7 days, believe me, you will see on 10th March, Engineer Cruz Silva will be going to the Assembly of Goa. The moment for which Anthony Bob said, lot of good things he have been doing. You can imagine what will happen when people like Engineer Cruz Silva becomes MLA and go to the Assembly of Goa. You can imagine what will happen then. First of all, what will not happen is important. Because what will happen, there is so much that can happen and that will happen. But what will not happen is, like if you vote for Congress, which means you are giving an MLA to make a government of BJP. This will not happen. This will not happen that MLA coming from your area goes to assembly and earn money to build his own house of 200 crore rupees. This will not happen. What will happen when you send him to Assembly of Goa? This will happen. All these things are needed here. He understands, and not only him, I can get a sense, I could get a sense. I was listening to every speaker, though I am poor, of not knowing the language that was being spoken. I was feeling sorry of not knowing. But the things that were being said, जो लोग यहाँ से बोल रहे थे, इतने जोश, इतनी एनर्जी के साथ बोल रहे थे, I could feel कि वो दिल से बोल रहे थे. They were speaking from heart. They were speaking because they are not politicians. They were speaking because they want those things to be done here. They want change. They want things to be corrected. They want honest governance. They want honest politicians. That's why they were speaking like this from their heart. Everybody I heard was speaking from the core of heart. Now, it's only 7 days left. And I'm repeating my words again, that with this energy or with this enthusiasm, ये जोश बना के रखिए और थोड़ा सा होश बना के रखिए, आप लोग ये सीट जीत रहे हैं. ये जितना आज मैनिफेस्टो जारी किया, ये मैनिफेस्टो, this is not just piece of paper. This is a dream for you. It's not his wish. It's our need, it's the need of everybody sitting here.
these needs are going to be fulfilled. I was so happy to see, I'm not able to read, I could not get time to read everything, but the lines that are written here, giving heritage status to the villages. What a fantastic idea. Goa needs this. Goa needs this. People need this. All the things, establish free public transport for inter-village and village-city mobility. Make every village safe and info-savvy with CCTV. You rightly said. Educated people can only do this. Delhi has seen this. दिल्ली में हो गया, अब गोवा की बारी है. दिल्ली में ये चीजें हुई हैं. Whatever you are demanding, we have come from Delhi because we have done in Delhi. And when people demanded that Aam Aadmi Party should come to Goa, then we looked forward, who are the people who can do it? Because Arvind Kejriwal cannot come. I cannot come. I have to serve people of Delhi. Arvind Kejriwal ji have to serve people of Delhi. But who are the right people who can serve people of Goa like Arvind Kejriwal is serving? Then we found people like him who can actually serve. And this manifesto is evidence that the people sitting here, this team, is actually looking for a change. दिल्ली में 2000 आपकी सारी एनर्जी देख के मुझे दिल्ली का 2013 याद आ गया. 2013 में जब नई नई पार्टी बनी थी, कांग्रेस बीजेपी वाले कहते थे यू डोंट हैव एनी चांस, यू हैव नो चांस. बट पीपल ऑफ दिल्ली gave one chance to Arvind Kejriwal, gave second chance to Arvind Kejriwal, and gave third chance to Arvind Kejriwal. Why? Because they gave first chance to Arvind Kejriwal. So I am here to request you, and through you, all the people of this assembly and all the people of Goa, एक बार अरविंद केजरीवाल जी को चांस देके देखिए, आप हमेशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी को भूल जाएंगे. Because अरविंद केजरीवाल जी इंजीनियर क्रूज सिल्वा में वी आर हियर टू सीक योर वोट्स कि हमको अपने घर का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना है, हमको आपके घर का बिजली का बिल जीरो करना है, इसलिए आए. हमको अपने गोवा के लोगों का पैसा कमा कमा के कोई कोठियां बनाने की, घर बनाने का कंपटीशन नहीं करना है. कांग्रेस का पावर मिनिस्टर बनता है, वो 200 करोड़ रुपए का घर बनाता है 60 कमरे वाला. तो बीजेपी का मिनिस्टर बनता है, वो कहता है जब कांग्रेस वाले ने 200 करोड़ का बनाया तो मैं 5 साल में 300 करोड़ रुपए का घर बनाऊंगा, 300 करोड़ रुपीस का. ये इनका कंपटीशन है. दैट्स व्हाई दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन. कांग्रेस वाला आपके पैसे से 200 करोड़ का घर बनाएगा तो बीजेपी वाला 300 करोड़ का घर बनाएगा और वापस बेशर्मी से फिर से आपके बीच आएंगे, बोले 5 साल के लिए हमको फिर से वोट दे दीजिए, अब की बार 400 करोड़ का घर बनाना है. वी हैव टू स्टॉप दिस. अभी तक आपके पास मौका नहीं था. आप कांग्रेस वाले को हराते थे, गुस्से में बीजेपी वाले को लाते थे, बीजेपी वाले से भी जब दुखी होते थे फिर से गुस्से में कांग्रेस वाले को लाते थे, फिर कांग्रेस वाले से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस. यही 25 साल किसी को रखा, 15 साल किसी को रखा, यही चलता रहा. लेकिन अब आपके पास ऑल्टरनेटिव है. नाउ यू हैव ऑप्शन. दिल्ली वाज आल्सो ऑन द सेम लाइन, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस. दिल्ली के स्कूल बर्बाद कर दिए, दिल्ली का बिजली का सिस्टम बर्बाद कर दिया, हेल्थ सिस्टम बर्बाद कर दिया, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस. लेकिन 7 years back, people chose Arvind Kejriwal. People gave a chance to Arvind Kejriwal, and since then, जो अभी इंजीनियर साहब ने बोला कि दिल्ली के स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे हो गए हैं. 3,50,000 students have shifted from private school to government school, from big private schools to government school, because government schools are now better than many of the private schools in Delhi. 80%, 75% people of Delhi are getting zero electricity bill every month. They don't pay for electricity. This is going to happen in Goa. Education is going to, government school, quality government school system is going to happen in Goa.
Quality government college system is going to happen in Goa. Quality health system is going to happen in Goa. But this can only happen through your vote and through your energy that you have right now. इसको बना के रखिए. आप लोग ये सीट जीत रहे हैं. आप लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं गोवा में. एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं 14 तारीख को, 14 फरवरी को, जो 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा. एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं जो अब भ्रष्टाचार नहीं करेगी, जिसके एमएलएस बिकेंगे नहीं, जिसके एमएलएस आपके लिए काम करेंगे, आपके स्कूलों के लिए काम करेंगे, इसके हेल्थ के लिए काम करेंगे, रोजगार के लिए काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेंगे. आपके बीच से निकल के यहां से एमएलए जाएंगे. जैसे बीजेपी आपके पास आएगी तो बोलेगी हमको पावर दे दो, हम दोबारा से लूटना चाहते हैं. कांग्रेस आपके पास आएगी, बोले हमको पावर दे दो, हम दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाना चाहते हैं. कांग्रेस वाले तो इस बीजेपी की गारंटी है कि हमको पावर दे दो, हम दोबारा से लूटेंगे. कांग्रेस की गारंटी है हमको पावर दे दो, हम दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट बनवाएंगे. अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि हमको पावर दे दो, हम आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, पावर स्टेशन बनवाएंगे, बढ़िया बिजली का सिस्टम करेंगे. अभी हमें देख रहा था, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे. I could see their faces. On 14 February, of course, I will request कि आप इनके लिए एमएलए के लिए वोट करें, आम आदमी पार्टी के लिए वोट करें, अमित जी को सीएम बनाने के लिए वोट करें, अरविंद केजरीवाल जी को एक चांस देने के लिए वोट करें. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका डिसीजन होना चाहिए, वो इन बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए वोट करें. कांग्रेस इन बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकती, बीजेपी इन बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकती, केवल आम आदमी पार्टी इन बच्चों के फ्यूचर पे काम कर सकती है. So 14 February is not a day to choose your MLA. It's a day to choose the future of your children, of your family, of your city, of your village. So let's choose wisely. Let's choose honestly. Let's choose best. And who can be best than him? Congratulations. I am giving you congratulations to everybody in advance that you are sending Aam Aadmi Party MLA to the assembly. Thank you very much. Best wishes. Thank you.